फोणेच्या पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीत नव्या घडामोडींक गती मेळ्ळ्या। केतन भाटीकारान काँग्रेसीत प्रवेश केल्ल्याच्या म्हायती वेल्यान पक्षा भितर चर्चा गरम जाल्या। काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकारान स्पष्ट विधान करून जिखपा परस निष्ठा चड म्हत्वाची आसा अशें सांगलां। उसगांवकारान नेमकें कितें म्हणलां तें पळोवया। फोंडा पोटवेंचणुके आदी काँग्रेसीत राजकीय वावर बरोच वाडला। केतन भाटीकाराच्या पक्षात प्रवेशाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकार हांणी विनेबिलिटी परस पक्षाची निष्ठा चड म्हत्वाची अशें स्पश्ट केलें। तिकेट मेळोवपा खातीर न्हय तर पक्षाचे विचारसरणेचेर विश्वास दवरून प्रवेश करचो अशें तेणें सांगलें। तशेंच खासदार कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस, विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमाव आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केतन भाटीकार पक्षांतल्यान उडी मारची न्हय हाची जापसालदारकी घेवची अशी अट तिणें घातली। अशें आश्वासन दिल्यारूच आमी पोटवेंचणुकेत पुराय बळग्यान काँग्रेसी खातीर काम करतले अशेंय स्पश्ट केलें। निष्ठा आनी जिखपाची तांक हाचे मदीं काँग्रेसीत नवो राजकीय वाद जावपाची लक्षणां ह्या विधानांतल्यान दिसून येता। फोणेची पोटवेंचणूक आतां चड रंगीत जावपाची शक्यताय आसा। भाटीकाराक कॅन्डिडेट करता म्हणून अशें खंयचेच पार्टीचे कोणें उलयलां अशें हांवें आयकुना। मे बी स्वता भाटीकार सांगता आसतलो आपल्याक तिकेट मेळटा की आपूण कॅन्डिडेट म्हणून। पार्टेन येता आतां पळय कशें आसा ना, फाल्यां ह्या BJP सरकाराचेर ना खूश कोणी आमदार किंवा तांचे कोणी पदाधिकारी किंवा दुसरे पार्टेचे जर काँग्रेसीन येवपाक शकता, आमी प्रत्येकाक आडोवपाक शकना। पार्टी जर वाडयतली जाल्यार सगळ्यांक घेवचेच पडटली न्ही आमकां। हाजो अर्थ तोच कॅन्डिडेट आसतलो किंवा ताकाच तिकेट दितले म्हणून कोणें सांगू ना। सांगला जाल्यार तुमी सांगात म्हाका। सो तेका ते तिकेट कन्फर्म ना म्हणटा तुमी अजून? म्हाका खबर ना। आतां पळया, हांव एज अ काँग्रेसाचे लिडर किंवा जनरल सेक्रेटरी हें सोडून एज अ पर्सन एक तुमी म्हाका जर विचारत जाल्यार म्हजें मत आसा पार्टेन घेवचो। कित्याक पळय, ताणें भाशा सुरक्षा मंचाचेर पयलीं लढला, ताचें एक चिन्ह जालें। दुसरें 2022 मोगोचेर लढलो, शिवाचें चिन्ह जालें। तिसरें लोकसभेक ताणें कॅप्टन विरियाटोक सपोर्ट करूं ना, काँग्रेसीक सपोर्ट करूं ना, ताणें पल्लवी देपे खातीर कमळ हातान घे म्हणून सांगलें लोकांक। मागीर जेन्ना फोणेचे आमदाराचें मरण जालें तेन्ना ताजे नंतर ZP इलेक्शन आयिल्लें। ताका जर खरोच असो काँग्रेसीन येवपाक जाय आशिल्लो, एक 6 म्हयने ताणें काँग्रेसीची आयडियोलॉजी कितें, पार्टे खातीर काम करचें आनी तिकेट घेवचें, हें म्हजें मत हांव सांगता। पळय, हांव कितें म्हणटा, लोक थोडे कितें म्हणटा ताचे कडेन विनेबिलिटी आसा। लॉयल्टी सुद्दां इम्पॉर्टंट न्ही, विनेबिलिटी आसली म्हणून जायना। लॉयल्टी कितली आसा, कित्याक इतल्या पार्टेन भोवून आयिल्लो मनीस न्ही तो। लॉयल्टीची कोण गॅरंटी दिता? जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर, आतां तुमी काल पळयलां आसतलें, ब्लॉक म्हणटा आमकां अजून सांगू ना म्हणटा, घेता म्हणून। जेन्ना जातले तेन्ना आमी विचारतले न्ही बाबा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक आनी प्रेजिडेंटाक की ताज्या लॉयल्टीची कोण गॅरंटी घेता। जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर ताज्या लॉयल्टीची गॅरंटी घेता, आमी काम करतले, आमी पार्टेचे मनीस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।